मिसा बेटेक सुरुवात देऊन सुकली उभी राहून आम्ही गायन करूया. R43 जोय जेजू. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आम्ही एकठांय जाल्या, सोबे माझार ओदू वाढल्या. जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. इंदिची पोचला गाणी एकठांय जाऊया आम्ही. क्रिस्तराया करू नमन, एका स्थल्यान एकाच काळजान. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे असो. ओपूर बायेच्या भाव भयणीनो, आयज खुशालकायेन आनी व्हडा दबाज्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सख्ता सर्वांच्या राजाची दबाजीक परब आमी समोरमता. ताचें रायपण वेगळेच तरेचें, कित्याक ताणें म्हणलें, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी नियाळटल्या. स्वता नितीचेर, सेवे चाकरेचेर, मोगा बोगसण्याचेर बांदलोलें ताचें राज. जेजून न्हयच फकत आपल्या उतरांनी ही तत्वां परगटलीं, पूण आपल्या जिवितांत तो जियेलो. आयज ह्या जेजूच्या राजाची आमी गोवाय. जेन्ना आयज 2 प्रांतनी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार आमी पालता, तेन्ना दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियेल्ल्या तत्वां मुल्यांचेर बांदूंक आनी आपल्या जिवितांतल्या गोवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच 2 प्रांतनी कुटुंबीक सेवेच्या केंद्राचो वावर देवाक समर्पुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो, सगल्या चालून सांगता, मनान चिंतून तनानूच सारून, वायट धरून बळें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर.
मोहिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपुरवेदा देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या दुर्बळा पासत आम्ही तुका वाकांता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. आजचे बलिदान देवा खातीर वाचून मेळयता सायमन मास्करनेस तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आज ज्या कुटुंबांत सायबिणीची भेट आसा ह्याय कुटुंबा खातीर आमी मागता. फ्रांसीस मास्करनेस चोपडे हांचे खातीर तांच्या जिवितान आनी कुटुंबान देवाची पट बेसांवां दिवन येवंक आनी सगळें बरेपण फावो जावंक तांचे खातीर आमी मागता. सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा आमच्या दोयार बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थीत आहात. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळोन पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका तांचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळे पोजेचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक तांचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचेर राजवटकेचे केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. आनी एकदां म्हणुया वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेचे आंगवस्त्र सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. औरंबाक तान तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासणाक तान तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच हालोना बदलना. सर्वेस्पर सरासर सर्वेस्पर तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयताय. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेले वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मल्लो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां.
तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धून काडल्यान आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूळ आमकां केल्यान ताका महिमा आनी पदवी सदां सर्वदा आमेन. हो पळयात कुपां बरोबर येता, सगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतली आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सर पदवेदार सर्वेस्पर देव म्हणटा. हांव ओरोम आनी शेवट. देवाचें उतरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves forak zoi zoi, sorves forak zoi zoi, sorves forak zoi zoi, sorves forak zoi zoi. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदो. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तो सोदो. Sorves forak zoi zoi, sorves forak zoi zoi, sorves forak zoi zoi, sorves forak zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून प्रतिपाळ केलो, हें तूं तुजे सस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर. तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून प्रतिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सोरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासोत हांव जल्मलां, ह्याच पासोत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एक लोककथा अशी सांगता का आयरिश राजाची. ह्या राजाकूय ताणें राजवटी आपली चलयेन तो आपल्या फाटल्यान नवो राजा ताणें वेंचून काडूंक जाय. ताका खंय भुरगें बाळ नासलें आनी कोणाक आपल्या फाटल्यान राजा वेंचून काडचो हो प्रश्न मनांत बाळगून ताणें खंय एक आनी खाली आनी लोकांक सांगलें, हे राजा हांव वेंचून काडटां. कोण एके भाशेन ह्या हातूंत पास जाता ताका हांव वेंचून काडटलों. आनी बाबा जायते जाण खंय फुडें सरले, जायते जाण फुडें एका खेड्या गांवांत खंय एक तरणाटो भुरगो आसलो. तो तांच्या वाड्यांत तांकां जायतें बरें करतालो, सगळे ताची आपुरबाय करताले. ह्या लोकांनी खंय सांगलें, पळय तूं
या स्पर्धेन हातूंत वांटो घे तुंय त्या जाग्यार राजाचे पालासींत वच म्हणलें हांव गरीब कशें आमच्यांनी ह्या त्या व्हडल्या स्पर्धेन वांटो घेवं येता आनी तेन्ना ह्या गांवच्या लोकांक खंय सगल्यांनी एकठांय जावन पयशे काडून ताका एक बरें खंय सोने आंगवस्त्र खंय घेतलें ताका न्हेसूंक आनीक ताका खंय थंय पाठयलो बाबडे वाटेर वता आसतना ओ थोरणाटो खंय पळयता ओ हिवाचो काळ आसलो एकलो मनीस तुवें हिवान खंय खडखडटालो सगलोच ह्या थंडेन तो सारको कडखड काडटालो तेन्ना ह्या मनशाचे खंय ताका चुरचुरे दिसले आनी ह्या थोरणाट्यान आपल्या आंगावले जे आसले जे आंगवस्त्र एके भाशेन ताका तयार करून दिल्ले हे आंगवस्त्र काडून खंय ह्या मनशाचेर ताणें घालें ताका हे थोंडेक थोडी तरी गोरमी फावो जावं आनी बाबडे हे धरून खंय तो फुडें गेलो राजाचे पलासेन जाय ते मनीस आसले सगळे एके वळेरीन एके भाशेन उबे आसले कोण राजा जातलो काय कोणाक राजा विंचून काडटलो काय ह्या एके भाशेन तुवें चलताली आनी थोडो वेळ चलता म्हणसर राजा खंय फुडें आयलो आनी ह्या भुरग्याक ह्या तरणाट्याक ताणें खंय आपोवन हाडलो सगल्या मदें ह्या एकल्या भुरग्याक खंय आपोवन हाडलो आनी हो भुरगो जेन्ना खंय राजाक पळयता तेन्ना सगळोच खंय तोटाकता जें आंगावलें ताणें आपलें काडून ह्या कसतो तरी मनशाक दिलेलें तें आंगावलें आपल्या आंगार घालून राजा खंय आसलो बाबा ह्या मनशाच्या बरेपणाक ह्या मनशाच्या ह्या तरणाट्याच्या दोयाळ कोणेक लागून ताणें हे पोरचेचें बरेपण चिंतपी मनांत धरून ह्या मनशाक ह्या तरणाट्याकूय राजा आपल्या फाटल्यान राजा जावंक वेंचून काडटा भावण्यांनो आयज आमी जेजू सोगता सर्वा राजाची परब आमी समारंभता आयज सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार आमी पाळटा आमी फुडें आद्वेंताच्या काळांत भितर सरतले जेजूच्या जल्माचे परबेक तयारी करूं आनी आयज जेन्ना जेजू सोगता सर्वांचो राजा कसो आमी म्हणटना आमच्या कितें आमकां म्हत्वाचें हाचेर आमचें लक्ष घालुया बाबा आयचें वाचपां हेंच कितें आमच्या दोळ्या मुखार हाडटात आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ह्या वाचपान आमी आयकलां मनशाच्या ताची खबर तो सांगता जो म्हणटा कुपांतल्यान एक भाशेन येतलो जो हे भाशेन देवान केरी भाशेन वेंचून काडलेलो देवाचे मोहिमेन भरलेलो आनी तो आपली राजवटकी सासनाच्या सासनाक चलयतलो आयचे दुसरें वाचपूय एब्रेवांक बरयले आयचे दुसरें वाचपूय आमकां हेच कितें सांगता प्रकाशनाचें पुस्तक तातूंत एक भाशेन ह्यो राजा ह्यो मोहिमेन येतलो कुपांतल्यान तो येतलो आनी हें पण आमकां दितलो ह्या राजाची खबर हे भाशेन आमकां सांगता आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूक पिलाताचोची हाडलेलो आसा तें वातावरण आमी पळयता आनी तेन्ना जेन्ना जेजूक पिलात विचार करता तूं राजा वय आनी तेन्ना जेजू जबाब दिवन म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय बाबड्यानो जेजू आपलें राज कसलें आनी ह्या राजाचें आनी जावं कितें राजवाचें आमकां तें उडापी करून दाखयता बाबड्यानो ह्या तरणाट्याक ह्या राजान आपल्या रायपणांत एक भाशेन वांटो दिलो आनी ह्या फुडें आपलें राज फुडें चलोवंक ताका अधिकार आनी बरेपण फावो केलें बाबड्यानो जेजू आमचो राजा सोगटा सर्वांचो राय तो एके भाशेन आमच्या ह्या संवसारांत आयला हें राज ताणें स्थापलें कसलें राज काय ताचें राज मोगाचें ताचें राज सेवे चाकरीचें ताचें राज दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण आनी कुशालकाय हाडटलें ताचें राज स्वताचें हें आयच्या शुभ वर्तमानांत
जेजू आमकां उगडापी करता. बाबीनो ह्या राजाचे आनी कशे आमकां देवान ह्या जेजून आमकां जोण एकल्याक वेंचून काडल्यात आनी आपल्या रायपणांत ह्या आपल्या राज्यांत आमी वांटेली जावंक आमकां जोण एकल्याक तो फावो करता. बाबीनो आमी खरेपणी ह्या राज्याचे वांटेली जातले जाल्यार ताच्या रायपणांत आमी वांटो घेतले जाल्यार आमच्या जिवितान हे गूण आकारून हाडूंक भोव म्हत्वाचे. कितें आमी तेल्या बाबीनो पयले सुवातेर आमी आमचेंच समर्पण ह्या राजाक आमी करुया. लेट अस सरेंडर आवर होल लायव्स इन टू हिज हँड्स. आमचें जिवीत एके भाशेन आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या रायाच्या आदीन आमी करुया. बाबीनो जेन्ना आमी आमकांच जेजूक एके भाशेन ओपन दिता आमी आमचेंच जिविताचें समर्पण ह्या आमच्या दोनयाक आमच्या रायाक आमी करूंक आमी तयार आसा तेन्ना ताचें जिवीत ताचें बरेपण ताचे गूण ताचे शिगूण आमच्या जिवितान आपणावंक आमी एके भाशेन आनी ते आमकां दिवंक आमी आयती जाता. दुसरे सुवातेर बाबीनो आमी सेवे चाकरेची मनशां जावया. लेट अस बिकम पीपल हू विल सर्व अदर्स. बाबीनो जेजून आपल्या जिवितान आमकां करून दाखयलें जोरी राज पूण ताचें रायपूण न्हय फकत दुसऱ्यांनी आपल्याक एक भाशेन सेवा केल्ली. हांव सेवा करून घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक हांव आयलां हें जेजू आमकां सांगता. बाबीनो आमी उदारपणान दुसऱ्यांची सेवा करूंक दुसऱ्यांक एके भाशेन बरेपण हाडूंक दुसऱ्यांक एके भाशेन आमच्या आसण्यान तेच्या वरवीं तांच्या जिवितान बरेपण वांटूंक एके भाशेन आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी त्याग करूंक आयती जावंक जाय. लेट अस let us sacrifice our life for the sake of others. आमी एके भाशेन दुसऱ्या खातीर ल्हान ल्हान त्याग करूंक आमी आयते जावं. ह्या राजान आपल्या जिविताचो सर्व त्याग केलो. ताणें कुसार भरून आमकां सगल्यांक एके भाशेन ही सडवण ताणें आमकां फावो केली. बाबीनो आमी दुसऱ्यां खातीर जे ल्हान ल्हान त्याग करूंक आमकां पडटात हे उदारपणान आमी करूंक आयती जावया. कोणी भोव ल्हान तो जायत पूण बाबीनो जेन्ना ह्या ल्हान म्हजे कोन्नेंतल्यान ल्हान म्हज्या त्यागांतल्यान दुसऱ्यांक जेन्ना कुशालकाय मेळटा तातूंतल्यान एके भाशेन आमचें वतेपण दवरलेलें आसा. तर आयज ह्या राजाची परब आमी समोर म्हणटाना ह्या राजाचें राज आमी वळखून घेतना ह्या राजाचे वांटेली कशें आमी जियेतना ताच्या रायपणांतल्यान बरेपण आमी जोडून घेवंक हे गूण शेगूण आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारान घालुया. हेंच करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बोड लाभयबूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान एका स्थळान उच्चारुया. सदमान देवाक सर पदवीदार बाबा सगळ्या तुमीच्या रुसनाराक जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो अंकवाड मरिधान जल्मलो वाचपले खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका सार सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पवित्र देवा बापाच्या कुस्याक बसलाय वेदान जिव्या मेल्यांची मुजवी करून घेतलो सदमान पवित्र आत्म्यान कथोलिक पुरोहित भक्तांचो एकतात पातळाचे भोगसाणे कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आनी हेच भावार्थान वेळार आमचे जण एकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पुवीत गोराब्याचें चित्र आपल्या दोल्या मुखार दवरून आपल्या गौलीक मुनेरपणांत दर एका कुटुंबा सवे हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूच्या रायपणाचे गूण फांकारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी खंय थावन आयल्या हे वळखून घेवन परजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बला सवे हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून सोम्या जेजूच्या राजाचे जिवीत जिवंक आनी कुटुंबाचे पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. वादोलमोडाक दुकांत कश्टांक आनी आतकोलींक सांपडलोल्या कुटुंबांनी देवाचेर थीर भावाट दवरूंक पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. बोधवार बाबा आमची कितें मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना बापाक भेटयतान आमी गायन करुया. C16 दुपाचो जसो पोरमोळ. परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. दुपाचो जसो पोरमोळ दोमदोमी सोटा स्वर्गांत दिसपोरी आमची दाना ईश्वरा तुजे मुखार. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोवची. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या दोयला बापा पातकाचे बॉक्सोणे जोडून सगळ्या मनशाक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी दिसवान आमच्या सोन एकल्याच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलो ही सासनाक यादनीक आमचो
आनी एकलोच राय सोर्ब राष्ट्राचो रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली सगले रचनेक आपल्या अधिकाराक हाल हाडून एक सासनीक आनी सर्वीक राज्य तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें राज स्वताचें आनी जिविताचें राज निधीचें मोगाचें आनी सवस्थायेचें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारांक सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaraco sorbes potu, zorgani sovsan, bolla tucia voi bovan, sorgi tu ca soy, 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 sorbes porace navi, etata soy, soy, sorgi tu ca soy, 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 soy. बाबा खरंच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कृषीन कोस्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavata Sagut Purgotuya. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उदगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा फिलीप नेडे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलत कर तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय सरल्या सगल्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी किरीतपणी आज दिन वाचणेचें बलिदान भेटयता सायमन मास्करनस तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता तशेंच फ्रांसीस मास्करनस ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल अंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शाबेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कामान वल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सरभंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुगाक आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता तर आमकां शुदार काकडीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकट्याल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांच्यो वेदना गायन करुया. D47 जोय प्रिती मोग वाजता. एकठांय जाल्यार एक चिंता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंद आनी वर्तेपण एकठांय केल्या एक चिंता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंद आनी वर्तेपण जोय प्रिती मोग वस्ता तुय देवाची रासा. जोय प्रिती मोग जोय प्रिती मोग तुय देवाची रासा. जोय प्रिती मोग वस्ता तुय देवाची रासा. जोय प्रिती मोग जोय प्रिती मोग तुय
तुई देवाची रासा जीव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या काळजांत दोर कोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जीव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या काळजांत दोर कोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा जोय प्रीती मोग तुई देवाची रासा जोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुई देवाची रासा जोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना सगळी विवार्ता मोदी आसुदी जोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना सगळी विवार्ता मोदी जेसूक मोदे आसुदी सोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुई देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुई देवाची रासा प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या बापा
सोमी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमो जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसया. आयची मिसाची मांडवळ केल्या आगारवाडो समुदायांतल्या ह्या भाव भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या सोनवाराक मिसरूंक बालांकिनी समुदाय आनी आयताराक सांत आंतनी समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालीं 12,555 रुपया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता डॉली डिसोजा, आंकवार पाउलो डिसोजा आनी आना मारिया डिसोजा पुर्नीर आनी जुजे आंद्रू फेर्नांडीस, आंकवार पुत जुजे फेर्नांडीस आनी नातालिना फेर्नांडीस गांवांत लोथोली. ही तांची पयलींची हांचे मदें 28 कूड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. आयज 9:30 वाजता पॅरिस पास्टल कावन्सील हांची वांगड्याची जमात सगळ्या वांगड्यांनी येवची. पवित्र सभेचे मागणे द प्रेयर ऑफ द चर्च जे कोंकणी भाशेन मागणे आसा ते आमी सकाळचे सुमाराच्या दिसांनी सुरू करता. फाल्यां थावन सकाळीं 6:40 6:40 हे मागणे आमी सुरू करतल्या. सुरवात ब्रादर करतलो उपरांत मागीर तुमकां आमी वांटून घालतल्या. बेगीन येवचे आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. डिसेंबर म्हयन्यांतल्यान फुडल्या म्हयन्यांतल्यान दर बुधवाराक सकाळीं मीस आसचेना. मीस सांजे जातले 4:45 वाजता 4:45 तेर्स आनी उपरांत 5 वाजता मीस उपरांत सायबिणीचें नोवेन. इतल्या बुधवाराक पयले थावन हाची सुरवात जातली. 24 वेर 9:30 वाजता आमचे पेरने डिनरच्या पेरने वारडाक ओल्ड गोवा हांगासर मेसाची बेड आसा. ही आमची रोमार विवेथा. जी कोण ह्या रोमानींत वांटो घेवंक सोदतात तांणी तुमची नांवां सोमार लेगून ऑफिसान दिवची. बस वेवस्था करूंक जाय. 7:30 वाजता हांगा थावन आमी भायर सरतल्या. 24 वेर सकाळीं 9:30 वाजता ह्या मिसाक. तुमकां घडी खबर आसतली ओल्ड गोवा हांगासर सेंट कॅजिटनची गोज आसा. थंय एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदूं येता जे कायद्या आड आसा. हाचेर आख्खी गोंयची पोरसां निशेध मारता. हो निशेध परगटूंक आनी आमचो एकवट दाखोळ करूंक पोरसां थंय एकठवतली. आयज सांजे 4 वाजता ही खेरीत जमात आसा. पेरने वाराडांतल्या सगळ्यो फिरगोसो वांटो घेतात. आमी घेवंक आमकां कायदो आसा. जी कोण वांटो घेवंक सोदतात तांणी तुमची नांवां दिवची. आमी हांगासर सांगसीन आनी थंय दाराशी पेपर दवरलेले आसात. जी कोण वांटो घेवंक सोदतात तांणी तुमची नांवां ताचेर बरोवची. त्या प्रमाणे आमी वचूंक आनी येवपाक येरादारीच्यो बासूची वेवस्था आमी करतल्या. तुमचे आसणे एक व्हड आदार जातलो. ह्या सुबानांत वाचवा ह्या परी मांडलेली आसा.
सोमारा दीस 22वीर आना मास्करनेस चोपडे सुबदाय 23वीर मुगलारा दीस पिओ फेर्नांडीस हांचे कुटुंब चोपडे सुबदाय 24वीर आंतोन de Souza हांचे कुटुंब चोपडे सुबदाय 25वीर Agustin de Souza हांचे कुटुंब चोपडे समुदाय बावयणानो आमचे मदें आसा सेमिनारिस माल्कम कुलासो ताका रायतूचे सेमिनारींतल्यान या दुसऱ्या भागांत आमच्या फिरगोजेन पाठयला आमच्या सांगाता एप्रिल पर्यंत या आमच्या जाग्यार फिरगोजेन ते आसतले तांकां तुमच्या सगल्यांच्या नांवान आमच्या आख्खेच मोर्जेचे फिरगोजेच्या नांवान ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिता ह्या फिरगोजेन फावत इतलो अनुभव तुका मेळटलो हाचें आस्वासन दिता आशीर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाक आमी गायन करुया F8 जेजू स्वामी Papás muy bien, por good cora. Papás muy bien, por good cora. Jesus omi. Deva Jesu im corestace. Tori deva volvic dorun Jesun podai da colina Bapas muy mi por God cora Bapas muy mi